Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. गोयच्या खासगी रानांचे 2 दशका जाली सरकार समित्यो आणि कोर्टांनी कोफू जावं. हायकोर्टाच्या निर्देशाप्रमाण राना खात्यान सावंत आणि कारापुरकार कमिटीनी थारायिल्ल्या 67.12 चौखण किलोमीटर खाजगी रानातली 41.20 चौखण किलोमीटर सुवात प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून आखली. NGO गोवा फाउंडेशनान ते सारखे दिसले ना म्हणून तांणी हे आखणेक हायकोर्टात आव्हान दिले. हायकोर्टान हे प्रकरण काढून वेस्टर्न झोनाच्या राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्युनलाकडे दिले. NGTन 7 जानेर 2016 एक आदेश काढून गोय सरकाराक रिव्ह्यू कमिटी नेमपाक सांगली. सरकारान 23 एप्रिल 2018 राना खात्याचो उपवनपाल IFS दीप शिखा शर्माच्या फुडारपणाखाला एक कमिटी नेमली. हे रिव्ह्यू कमिटीन मोठी आणि दाट झाडां आशिल्ले 10 ते 40% कॅनोपी डेन्सिटीचे वाठार ओपन फॉरेस्ट म्हणून दाखयले. 40 ते 70% कॅनोपी डेन्सिटीचे एरिया आशिल्ले वाठार मध्यम दाट आणि 70 ते 80% डेन्सिटी आशिल्ले राना वाठार दाट राना म्हणून दाखयले. कॅनोपी डेन्सिटी आणि रानाची रचना हे 2 आधार घेऊन रिव्ह्यू कमिटीन काम केले. निमाणे राना खात्यान आखणी केल्ल्या 41.20 चौखण किलोमीटर सुवातीत रिव्ह्यू कमिटीन 4.91 चौखण किलोमीटर सुवात जोडली. रिव्ह्यू केल्ले खाजगी राना वाठार असे: पेडण्यां 9.31 हेक्टर, बार्देसात 40.53, तिसवाडीत 144.80 हेक्टर, दिवचले 1.90 हेक्टर, सत्तरी 41.55 हेक्टर, फोण्यात 37.31 हेक्टर, धारबांदोडा 46.38 हेक्टर, सांग्यात 93.21, मुरगांव 29.05 हेक्टर, साश्टी 9.61, केपें 9.36 आणि काणकोण 28.06 हेक्टर. एकूण नवे वाठार 491.09 हेक्टर जातात. राना खाते आणि रिव्ह्यू कमिटीन 40% कॅनोपी डेन्सिटी आशिल्ले सुमार 21 चौखण किलोमीटर वाठार खाजगी रानांतल्यान कडेक दवरले. गोवा फाउंडेशनान 2015 सुप्रीम कोर्टात वचून 1 हेक्टरा परस मायज सुवातीत 10% कॅनोपी डेन्सिटी आशिल्ल्या वाठारचे रुपांतर करूंक दिवचे न्ही म्हूण कोर्टाकडच्यान अंतरीम इंजंक्शन घेतले. इंजंक्शन आज मेरेन कागदार लागू. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.